केरी सत्तरीतले धरणाच्या वाठारान एक मेल्लो सांबर बुधवारा सकाळी मेळ्ळो। लायटीच्या शॉकान तो नर सांबर मेला आसुये अशें पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार म्हणटा। पूण अजापाची गजाल म्हणल्यार कोणे तरी ह्या सांबराची शिंगां हेक्सोब्लेडीन कापून व्हेल्यात। रान वाठारान लायटीच्यो वायरी रस्त्याक कुशीकच दिसतात। ताका लागून सांबराच्या मरणाक वीज खातें जबाबदार अशें केरकार म्हणटा। केरी सत्तरी हणजुणे धरणाच्या परिसरान आज सकाळी जे नर सांबर मेल्ले आसा ह्या नंबर फाटल्यान बहुधा रानकुत्रे आसा ते रानकुत्रे लागले आसूंक जाय आनी रानकुत्रे पासून जीव वाचोवच्या खातीर हे जे सांबर आसा ते जेन्ना ह्या धरणाच्या परिसरात येताले तेन्ना तेची जी शिंगां आसली ती शिंगां हांगासरल्या लायटीच्यो ज्यो वायरी आसा त्या वायरींक लागून हे जे हरण आसा हे हरण ते शॉक घेवन मेल्ले आसा। दुर्दैवाची गजाल म्हणजे हे हरण मेल्या उपरांत तेका एकंदर म्हणजे ते जिते असले आणि ते जिते असताना तेका मदत करच्या बदलाक तेची जी शिंगां आसा दोनूय शिंगां ती एक्सोब्लेटीन कापून हिल्ली आसा। आमच्या भारताचो जो कायदो आसा वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन ॲक्ट वन्यजीव संवर्धन कायदा 1972 त्याच्या अंतर्गत अशा प्रकारचो गुन्हो करप हो जो कायद्यान जो आसा ही अत्यंत वायट गजाल आसा। हणजुणे धरणाचो जो परिसर आसा हो हणजुणे धरणाचो परिसर जंगली जनावरां खातीर सध्या एक आकर्षण जाल्लो आसा। कानोळे वाठारान सांजे 7 ते राती 9 मेरेन नित्याची लायट काडटात म्हूण कानोळकार तिडकल्यात। फाटले कांय म्हयने जाले अशेंच चल्लां। लोकांनी मंगळारा थळाव्या वीज अभियंत्याक घेराव घालो। वीज खातें म्हणटा लोड शेडिंग करचेच पडटा। लोड शेडिंग केले ना जाल्यार सगळ्याक वीज पुरवण बंद पडटली अशें कानोळेचो वीज अभियंतो ए.के. चंद्रा म्हणटा। Every day there is a power cut for past 8 months. We are suffering. Okay, from 7 o'clock till 9 o'clock we don't have electricity. So we want to know why this power cut is there. And आता exam लिसाव कितें होता भुरग्यांचे एग्जामी आसा मागीर त्या वक्तार बिझनेस टाइम बतन आनी हे पावर कट्सांक लागून स्ट्रीट्स ऑल्सो डार्क हे पळय बॅग स्नॅचिंग करता कोण तांकां बतन चोरयांक चान्स मेळटा। And why is the common person not taken consideration? कित्याक लोकांक विचारूंक ना? And then again electricity bills are going so high and if this is not sorted out in a week's time then we'll come on the road. जमरान आमी मानून गेल्ले लायट वयता क्रिसमसाक अजुनी लायटीचे प्रॉब्लेम सारके जायना। In the evening peak hours time we are doing some load shedding. If we are not doing the load shedding then problem is that 33 line may snap or that jumper or that connection may disconnect and then total supply will be off. In order to avoid that total power shutdown we are making load shedding on half an hour each feeder. Otherwise people are getting continuous supply. There is no interruption. No, we are having underground system here on the 11K side. कुंडय उद्देगीक वसाहतीतल्या कोलगेट पामोलिव्ह कंपनीच्या कामगारांनी मंगळारा मोर्चो काढून कंपनीचो निषेध केलो। कॅन्डिला हेल्थकेअर, इमर्क, नेस्ले आणि हेर कंपन्यांच्या कामगारांनी या मोर्चान वांटो घेतिल्लो। 4 जानेराक काढून उडयल्ल्या कामगारांक परत कामार घेवचो अशी कामगारांची मागणी आसा। त्या कामगारांक कामार घे मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाचे तांणी थारायला। यात्रेचे प्रयोजन आसा कोलगेट पामोलिव्ह इंडिया लिमिटेड या कंपनीच्या आस्थापनाच्या ज्येष्ठ मॅनेजर्सांनी जी कामगार युनियनाच्या एका अधिकाऱ्याचेर कामगारांचे जे बरेच प्रश्न आसा त्या अधिकाऱ्यांविषयी चर्चा करता म्हणून आपयले आणि ताका अचानक ध्यानीमनी ना दिसता त्याचो कंडक्ट पास त्याची हिस्ट्री बरी असून सुद्धा ताका अचानक जे आसा पळय ते हांगासर निलंबन करपाचे किंवा सस्पेन्शनचे जे आसा ते लेटर दिल्ले आसा। हे सस्पेन्शनचे लेटर आसा म्हणून जेन्ना आमी तांकां जाब विचारलो तांच्यांनी पोलिसांक आपयल्यानंतर आम्ही फोंड्या वचून जाब विचारलो। पोलिसांनी सांगले की कामगारांनी आणि त्यांचे जे मॅनेजमेंट आसा त्यांच्यानी एकत्र येवन हो प्रश्न सॉल्व करपाक जाय। तर अशा वेळार मॅनेजमेंटान सांगले की शक्य ना। कंपनीचे जे सगळे रुल्स अँड रेग्युलेशन आसात ते आज मोडिल्ले आसात। चूक सुद्दां जर घडली जाल्यार ताका आफून हाडून ताका समज दिवपाची आज ह्युमॅनिटी ग्राउंडाची आज गरज आशिल्ली पूण ती आज जाल्ली ना। किंवा म्हजो हो तांकां पाठिंबा अन्यायाच्या विरुद्ध सदांच आसतलो। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।